सरकार आपल्या परीन प्रयत्न करता न्ही हय तांचे कितें मागणी आसा त्यो आयकून घेवन जर तो प्रोजेक्ट हे कारण सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट न्ही सेंट्रलाची परमिशन ताका उतर दिवंक जाय हय आनी त्या खातीर सेंट्रलाक विश्वासान खरोच जर तो एनवायरमेंटा हानिकारक आसा जाल्यार तो बंद जावं हें आमचें मत आसा आनी म्हणून तो योग्य पद्दतीन तो विशय सेंट्रलाचो आशिल्ल्या कारणान तांकां विश्वासान घेवन तो विशय सोडचो पडटलो सरकार प्रयत्न करता आनी सरकार आमी सांगला जर आमच्या लोकांक जर नाका जाल्यार ताचे चारय बाजून विचार करून तो विचार बेगीन करचो पडटलो. तर तुमचेर एक अपेक्षा आहा लोकांची की तुमी तरी तांकां तुमी जावन सपोर्ट करतले अशें म्हणून ना आमी सपोज सपोज ते म्हणटात ते बरोबर आसा तर 100% आमी ताका सपोर्ट करतले. येस जर तो वेगळो जर तांकां हानिकारक आसा अशें म्हणून आमी पसूच उडोवन न्ही कारण जर तो लोकांक लागून आमकां तरी तो प्रोजेक्ट कित्याक जाय म्हणून सांगूंक जाय हय लोकांक नाका जाल्यार बरोबर तो एक तांणी वेळ दिवचो आनी हें आंदोलन हें करचें कारण तांकां तांच्या विरोधान ना आमी करतलेच अशें काय कोणें म्हणूंक न्ही म्हणून प्रयत्न करतात आमी तो हें करपाचो समज तांकां नाका तर चारय गोश्टी समजून घेवन खरेंच एनवायरमेंटाक जर हें करता हानिकारक आसा जाल्यार ताचेर विचार निश्चित करून सरकारान करपाचो. युनिटी मोला आड चिंबोलकरांचें आंदोलन आनीक खर जावंक शकता. युनिटी मोलाचो प्रभाव मुल्यांकन सर्वे सुरू आसा. सर्वेचे आयतारचे काम सोंपयल्या उपरांत चिंबोलकार खासदार श्रीपाद नायकाक मेळपाक ताच्या घरा गेल्ले पूण त्यांच्या आदींच श्रीपाद नायक कांय कामा निमतान भायर सरलो. सांगला ऑलरेडी 22 रावतले म्हणून त्यांनी सांगला ना की म्हाका सांगला की 8 उपरांत पावतलो म्हणून आणि तो सकाळी त्यांनी सांगला की सकाळी पण तो रावता म्हणून सो आता आम्ही ताका रावता. आंदोलकांनी निमणे कडेन श्रीपाद नायकाची भेट घेतली. ह्या वेळार भाऊन आपूण लोकां वांगडाच आशिल्ल्याचें सांगलें. तुम्ही त्यांच्या बरोबर आसा काय ना? बरोबर आसात न्ही तुमचो विशय तुमकां जो अडचणीचो विशय जो आहा तुमचो ते तुमच्या मना सारकें करपाक आमी सगळे तरेचे हें करतात न्ही. आतां तुमचे बरोबर आसा म्हणजे आज दोन हें आसा सरकार आसा आनी पब्लीक आसा लक्षात आनी म्हणून आमकां समन्वयाची भुमिका घेवन विशय जो कितें आसा लोकांक नाका जाल्यार ते करपाचो प्रयत्न म्हजो आसा आनी तो ऑलरेडी हांवें क्लियर केल्लो आसा. आदी हांव सीएमा कडेन उलयलां फाटीं सीएमा कडेन उलयल्लो आनी कदाचीत तांचो जो डिमांड जो आसा हें करपाचो तो परत खताचेर बैल उलोवंक जायो. आतां कितें शेवटी केंद्र सरकार राज्य सरकाराच्या दोगांचो मेळून हो प्रोजेक्ट आसा तर कितें आहा तें सीएमा कडेन कितें उलोवप जालें तुमच्या एक्झॅक्टली? सीएमा इतलेंच म्हळें जर लोकांक जो प्रोजेक्ट नाका हाडपाचो प्रयत्न तुमी सेंटराक ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.